बाबा भयणीनो, आयज तुमकां सगळ्या मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान TFRCC ह्या चॅनलाचेर आमी हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटयता। अदी करून तुमच्या गरजां खातीर जावं वॉट्सॅपाचेर, इंस्टाग्राम जावं ईमेल करून जायतीं इतिसां तुमी धाडल्यांत आनी देवाक मानवल्यांत आनी जायत्यांक हें फावो जालां आनी बरेंपण मेळ्ळां। आयजूय ह्या मिसान तुमच्यो जायत्यो गरजो आयिल्ल्यो आसात, त्यो आमी आल्ताराचेर घालून आयज खरी भाशेन बापाक आमी दिनवासता आनी बापा लागीं मागता ह्यो सगळ्यो गरजो तुमच्यो फावो जावंक। पूण ह्यो सगळ्यो गरजो तुमकां फावो जातना देवाची खुशी तुमकां मेळूंक। तो TFRCC हे चॅनल सदांच तुमच्या आदाराक आसा, तुमच्या गरजेक आसा। देवान ह्या चॅनलाचेर आपलो आशिर्वाद घालतना हे चॅनल चलयतल्यांक बरी भलायकी आमी मागुया आनी खरी भाशेन ह्या चॅनला वरवीं अदीक देवाचो मोग आनी जेजून हाडलेली शांती आनी सडवण सगळ्या मनशा कुडाक फावो जावंक ही आमची मागणी। आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खरी भाशेन जेन्ना आमी पयलें पावल पयलेच सातवड्यांत आमी भितर सरता आमच्या प्राचीत काळान पाप साहेब खरी भाशेन आमचो पिडेत आसा, हे आमच्या पाप साहेबा खातीर मागुया बरी भलायकी ताका मेळूंक। आनी ताणेंच दाखयल्ली वाट, ही परिशदेची वाट ताणेंच आमकां दाखयल्ली, ही वाट चलूंक आमकां आयज पवित्र सभा उलो मारता। वॉकिंग पिलग्रिमेज जी आयताराक खरी भाशेन आमच्या बिस्मू साहेबान घडोवन हाडलेली ही परिशदेची वाट, ही यात्रा सुरू जातली आमच्या गोंयान। तर आमी सगळीं वेळा यात्रेक तयार जावया। ही यात्रा जावन आसा भोगसण्याची यात्रा, उपासाची यात्रा, मोगाची यात्रा आनी भावार्थाची यात्रा। ही सगळ्यांक आमकां भावार्थाची देख जावंक ह्याचे मिसान आनी हीच यात्रा करता आसतना आमी उपास करून, मागणी करून, दान दिवन गरिबांक आमी सारुया। तर TFRCC चॅनला वरवीं सगळ्यांक तुमकां शांती मेळो आनी तुमचो संतोष वाडो म्हूण ही आमची मागणी। तो तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसाच्या बलिदानान। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। आनी बाबणो, हे वेळार आमी दुखी काळजान देवा लागीं भोगसणे मागुया। मनीस आमी जायरी फावटी ही भावार्थाची यात्रा करूंक, जी जेजून यात्रा केली, जी हे यात्रे वरवीं जेजून आमकां सगळ्यांक जिवोवन केली, पूण जायते फावटी हे जिवनपणाचे भागीदार जावंक आमी चुकल्या। कित्याक यात्रा फळवून जावंक, हे यात्रेन उपास मागणी करून जिवंक आनी वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत फळाबरीत करूंक फुडें आमी चुकल्या। दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया। आनी बरोबर म्हणया, हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनांव चारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासर बागेवन सरांच आनी कुवार मारेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर। प्रार्थुया। मोगाळा बापा, पास्काचे परबेक फावो ते बरी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दिताय। सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीची दडवण प्राचीत आनी उपास करून हो काळ समोर उबूंक तयार जाता। तरी भावार्थाची यात्रा आमी चलूंक तयार जातना ही 40 दिसाची मोगाची यात्रा, भोगसण्याची यात्रा, भावार्थाची यात्रा, उपासाची यात्रा
आनी प्राचीत काळाची यात्रा सगळ्यांक आमकां देणे जावंक आनी केरी भाशेन ही फळां बरी जावन पास्काची परबे वरवीं आमी सगळीं जिवनपणाचे जेजूचे भागीदार जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरविसपूर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. मोजे पोरचेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या गोराण्याक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले पोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाळ ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात, देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खोशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीट दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजोत करतात आनी दर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यान तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन, मानी भाशेन तकली बागावन, गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांखली मोडात आनी सोंसूं नजो तो बार पेल्या वेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोदात आनी तांच्या कांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. सगळीं म्हणुया, कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सुरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. तुमी जियेतल्यात जाल्यार
बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जोआचे शीस जेजू सरशे आयले आनी ताणी म्हणलें, आमी आनी फारिजे उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशें? आनी जेजू तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आससर न्हवऱ्याचे पावणे दुखेंत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून वेचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या आपुरबायच्या भयणी भावनो, उपास म्हणल्यार कितें काय? आमी जाणा आदल्या काळार उपास ही एक रीत जावन आसा. ह्या उपासा वरवीं जाय ती आत्मीकताय, ह्या उपासा वरवीं आमची धर्मीक जिविताची वाड जाता. हो उपास आमी न्हूच आतां, पूण आदी काळां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतावन आमी पळयत आयल्या हे उपासाचे देणे. जेन्ना देव इस्रायल पोरजेक तयार करतालो, इजिप्तांतली तांकां भायर काडूंक गुलामपणांतली, तेन्ना मोइजेसा वरवीं हे उपासाची एके भाशेन सुरवात जाता. अदीक करून देव तांकां तयार करता एक नवी यात्रा सुरू करूंक. आनी कसली यात्रा ही सोडवणीची यात्रा. गुलामपणांतावन नवी सोडवण दिवपाची, गुलामपणांतावन एके भाशेन नवो इतिहास रोसची यात्रा, गुलामपणांतली तावन तांकां एक नव्या देशांत पावोवची यात्रा. आनी ते पासत हे यात्रेक लागून देव इस्रायल पोरजेक तयार करता. उपास करून, मागणी करूंक आनी त्याग जिवीत करूंक. आनी खरेंच आमी पळयलां इतिहासान कशे तरेन देवान इस्रायल पोरजेक ह्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून नव्या भासायल्या गांवांत पावचे वेळार हे उपास मागणी धोळमूळ करूंक ताणें तांकां शिकयली. जाय तो काळ ही वर्सां 40 वर्सां ती वाट चल्ली, पूण तरीन देवान हे इस्रायल पोरजेक सांडूंक ना. काळा काळान तांची दास्ती घेतली, काळा काळा तांचो मोग केलो, काळा काळा तांकां बोगशिली, पूण तरी उपास मागणे दान करूंक धडवड करूंक तरेकवार आपल्या फुडाऱ्यां वरवीं देवान इस्रायल पोरजेक आपल्या मोगाची देणी करून आपणायली. हीच यात्रा आमी फुडें पळयल्या. कितलो लोक हे यात्रेन भागीदार जालो देवाचे. बाबनो, ही यात्रा जेजून सुरू केली. नवो एके भाशेन आकार हे यात्रेक दिलो. केन्ना ताणें जेन्ना पयलोच आपलो भौशीक वावर सुरू केलो, आपले पवित्र स्नान घेवन तो 40 दीस आनी 40 रात अरण्यात गेलो. ही आपली मोगाची यात्रा, ही आपल्या भावार्थाची यात्रा, बापाच्या मोगान वाडपाची ही यात्रा, आपलो भौशीक वावर सुरू करपाची यात्रा जेजून सुरू केली ह्या अरण्यात. आनी हे 40 दीस 40 रात उपास करून, मागणी करून, धडवण करून जेजून ही उपासाची यात्रा सारली. जाय ते ताका त्याग कोस पडले, जाय ते ताका ताळण्यो आयल्यो, पूण तरी जेजून हार मानूंक ना. कित्याक तो बापाचे कुशे प्रमाणे, बापाचे येवजणे प्रमाणे आनी बापाच्या मोना प्रमाणे जेजू चल्लो आनी यात्रे वरवीं सुफोर्त जालो. आयज हीच यात्रा पवित्र सभा ही 40 दिसांची वाट सुरू करता. आमी गोबराच्या बुधवाराक तावन हेच आयकत आयल्या, उपास मागणे धडवड करूंक. बाबनो, करीत भाशेन आमकां आखी पवित्र सभा हेच आमकां उगडास करता. आमचो आख्खो फोकस
आमच्या जिविताचो हेतू, आमची जिविताची दिशा ह्या जेजूचेर आसूंक जाणें ही मोगाची यात्रा आमकां दाखयली. नवी वाट ताणें आमकां धरूंक शिकयली. आनी नवी वाट म्हणल्यार बोगसण्याची वाट, मोगाची वाट, बोरमासो दितेली वाट, कोश्टाची वाट. आयज केली भशेन पवित्र सभा ही वाट चलत आसात. बाबडीन एका दिसा खंय अशीच जायतो लोक खंय एक वाट चलतालो, आपले जिविताची यात्रा चलतालो आनी सर्गीचे वाटेर तो आसलो. तेन्ना खंय देवाक ह्या इस्रायल पर्जे भशेन ह्या पर्जेचो मोग करूंक तो आवडेतालो. ह्या पर्जे लागीं उलोवंक तो आशेतालो. ह्या पर्जे लागीं एके भाशेन भासाभास करूंक, तांकां आपल्या मोगाची गोडसाण दाखोवंक देव खंय जायत्या उमाळशिकान रावतालो. आनी लोक यात्रा करता आसतना देवाक पळय नासलो. देव तांकां कितलो उलो मारतालो. आपल्याच जिवितान, आपल्याच वावरान, आपल्याच धंद्यान, आपल्याच एके भाशेन संतोषान, आपल्याच उमेदीन लोक जियेतालो आनी वाट चलतालो. तेन्ना देवानूय हो लोक आपल्याक पडयतलो म्हूण जायते दुडू तांकां वयरच्यान उडयले. आनी हो लोकूय हे दुडू पडलेले पडून खुशाल जालो आनी दुडू एकठांय करून आपल्या बॅगांनी भरून परतून वाट चल्लो, खुशाल जालो. देवान आमकां दुडू उडयले आनी परतून गेलो. देवूय निराशी जालो, कित्याक ताणी कोणें म्हणोंक ना हे दुडू कोणें उडयल्यात, कोणें तरी उडयल्यात, पूण कोणेंय देवाक दिनवासूंक ना. परतूनय देवाक जालें हे लोकांक आपणाशें हाडूंक. आनी तेन्ना देवानूय हे लोकांक मोतयां उडयलीं. आतां तरी पडयतलो कोणें उडयल्यांत, आतां तरी आपले लोक घेवन परतून दिनवासतलो, वाखाणटलो, म्हजेशी उलयतलो. लोकांनी खंय ही सगलीं मोतयां आपल्या बॅगांनी घालून खुशाल जालो आनी परतून जिविताची वाट चलूंक गेलो. देवान चिंतलें आतां हो लोक कसो पडयतलो. आनी देवान खंय बावडीनो तांच्या जिवितान पिडा धाडली. गॉड सेंड सिकनेस इन देयर लायफ. आनी जे वेळार ही पिडा तांकां लागली त्या वेळार तांणी ओय नोदर मारून देवाक म्हणलें, सायबा तूं खंय आसाय, आहाय तूं जिवो, इतले आमी कोसळटा तुका दिसना. आनी तेन्ना देवान म्हणलें खंय, जेन्ना हांवें तुमकां ग्रेस्काय दिली, जेन्ना तुमकां मोतयां तुमकां फावो केली, तुमी केन्नाच वयर तकलेक उबारून म्हाका म्हणोंक ना खरेंच देवा तूं जिवो आसाय, तूं आमची धास्ती घेताय. पूण आयज जेन्ना हांवें तुमकां पिडा धाडली, दूख धाडलें, तुमकां म्हजो उगडास आयलो. बाबणो, जिविताची यात्रा आमी सुरू केल्या आमच्या बावतिजमान तावन. केन्नाशें आमी देवाशें येतां गाय, देवाचे कृपेन आमी कितलीं वाडटां गाय. Are we really growing in God's love? Are we really growing in God's grace? देव आमकां दर वर्साक हो कार्ड फावो करताय. आनी हो कार्ड म्हणल्यार न्हूच एक रीत, हो कार्ड म्हणल्यार न्हूच एक सेवाधर्मीक चाल. हो कार्ड खरेंच नवसरणेचो कार्ड, जिवीत बदलपाचो कार्ड, परतून बापाशी येवपाचो कार्ड, भोगसण्याचो कार्ड, दुसऱ्याक आसा तसो मानून घेवपाचो कार्ड, आमकांच ल्हान करपाचो काडो, जिवितान येतल्या आडकुडीचे जोयत व्हरपाचो काडो, जिवितान येतल्या वायटाचे झुजपाचो कार्ड तो. पूण ह्या कार्ड तर आमी बेश्टो सेवाधर्मी कार्ड दवरलो जाल्यार, हो कार्ड प्राचीत कार्ड जर आमी बेश्टो एक समारंभ केलो जाल्यार, हो प्राचीत कार्ड एक आमी कायदो पाडलो जाल्यार, हो प्राचीत कार्ड एक रीत कशी आमी दवरली जाल्यार बाबनो आमचें जिवीत नवसरूंक पावचें ना. ही आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक ही वाटेर येतल्यांक आमकां हात दिवंक जावचो ना. वी वोंट बी एबल टू गिव आवर हँड्स टू दोज हू आर अफ्लिक्टेड, टू दोज हू आर सिक, टू दोज हू आर लोनली, टू दोज हू आर सफरिंग एंड इन पेन. वी वोंट बी एबल टू गिव आवर हँड्स टू देम इफ आय एम नॉट बीन एबल टू अंडरस्टँड गॉड्स लव, हिज फॉरगिवनेस इन माय लायफ. आनी हेच जेजू हे यात्रेन आमकां उलो करता. बाबनो, ही यात्रा चलतले जाल्यार आमी देवाचे कृपेन वाडोंक जाय, देवाच्या मोगान आमी वाडोंक जाय, ही तेंगशी आमी चडोंक जाय. आनी तेंगशी येतली जाल्यार ही मागण्याची तेंगशी देवाची कृपेन भोवलोली, देवाक आपणायतली तेंगशी.
एका दिसा खंय एका खुर्साच्या मुळान जाय ती फुलां पडलेलीं आसलीं आनी जेजूच्या गोडा खंय एक फुलांचो हार आसलो. ह्या खुर्साच्या मुळान आसलेल्या फुलांनी हूंय त्या माळांतल्या फुलांक विचारलें, हे फुलांनो, काय बरी तुमी त्या देवाच्या माळ्यांत गुंतलेलीं आसात आनी आमी ताच्या पांय तोड आसात. कितें आमी करूंक जाय थंय पावूंक? ह्या माळ्यांत गुंतून रावपाक आमकां चड इच्छा. वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दॅट गार्लन अराउंड दॅट नेक ऑफ दॅट गॉड. वॉट वी हॅव टू डू? कित्याक आमी ह्या कितले तेंप जालो ह्या पांय तोडा आमी चेपलोलीं आसा, बट वी वॉन्ट टू कम ऑन टॉप. कितें करूंक जाय? आनी तेन्ना त्या फुलांनी हूंय ह्या पांया तोड आसलेल्या फुलांक सांगलें, एका सुयेच्या धाग्यान जेन्ना तुजें आंग चिरून वेता आनी जेन्ना तुजें रगत व्हांवता, जेन्ना तुका दूख जाता, कोस जातात, पूण तरी तूं मानून घेता हे कोस्ट आनी ओगेपणान तुजें जिवीत त्यागीक तूं वेंगयता, उपास करून मागण्यांत तूं रावता, तेन्ना तुका हे सुयेचो दाग हो कोस्ट हें दूख तुका लागना आनी तेन्नाच तूं ह्या माळ्यान पावूंक शकताय. बाबनो, जिविताची यात्रा अशीच. आमच्या जिविताचे कोश्टांक वेगूंक, आमच्या जिवितान उपास मानून घेवंक, आमच्या जिवितान मागण्यांत रावंक, आमच्या जिवितान पवित्रतायेन वाडोवंक तर आमी फुडें सरोनात जाल्यार, जिवितान येतल्या कोश्टांक वेंगूंक आमी जर फुडो करिनात जाल्यार, आमच्या जिवितान येतल्या आव्हानांक आमी फुडो करिनात जाल्यार कशी आमी त्या माळ्यांत पावतलीं? कशी आमी ह्या भावार्थाच्या यात्रेंत आमी वांटो घेवंक पावतलीं? कशी आमी देवाक ओळखूंक पावतलीं, देवाक सजमूंक पावतलीं? खरेंच शिवर्तमानान जेन्ना फारिसेव येवन जेजू विचार करतात, कित्याक तुजे शिस उपास करिनात? आनी जेजू सांगता तांकां तांचो वेळ पावंक ना. हे सुयेच्या धाग्यान तांचें जिवीत सुरू जावचें आसा. सद्याक हांव तांचे सांगात आसा, आय एम देर विथ देम, बट द मोमेंट आय एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम देम, तांचे जिवितान कोस्ट सुरू जातले. आतां हे कोस्ट हांव भोगतां, आय एम गोइंग टू दॅट सफरींग नाव, पूण तांकां हे कोस्ट हांव आतां दिवचो ना. पूण ज्या दिसाक हांव तांचे मदीं आसचो ना तेन्ना तांचे कोस्ट सुरू जातले. आनी खरेंच बाबनो, तांचे कोस्ट सुरू जातात जेन्ना ते पवित्र आत्मो घेवन धांवतात. ही जिविताची यात्रा ते सुरू करतात, दुसऱ्यांक सांगूंक जेजूच्या भोगसण्याची खबर, दुसऱ्यांक जेजूच्या त्यागी जिविताची खबर, दुसऱ्यांक देवाच्या मोगाची खबर, दुसऱ्यांक भरवंसो दितेली खबर जेन्ना ते सांगूंक धांवतात हे यात्रेन, तेन्ना ह्या सुयेच्या धाग्यांतल्यान ते एका दिसाक त्या जेजूच्या माड्यान पावतात. खरेंच आमच्या पाप साहेबान, आमच्या बिस्नू साहेबांनी ही एक यात्रा सुरू केल्या, परिशदेची यात्रा. आनी हीच यात्रा खुणावंक पवित्र सभाची यात्रा, एक पांय वाटेची भावार्थाची यात्रा आमच्या बिस्नू साहेबान आमच्या गोंयांत सुरू केल्या. आतां येता त्या आयताराक कशे तरेन आमी सगळीं वेगवेगळ्या आमी आमच्या पवित्र सभेंतलीं, आमच्या फिरगोजांतलीं आमी पांय वाटेन चलोवन आमी सांकवाड ह्या फिरगोजेन येतले. हांव जी यात्रा देव चल्लो इस्रायल पोरजी सांगता, जी यात्रा जेजू चल्लो आपले पोरजे सांगता सोडवणीची यात्रा, जी यात्रा पवित्र सभा चल्ली, आयज हीच यात्रा आमी चलोवन कितें आमी खुणायता? ही यात्रा चलोवन आमी एके भाशेन आमकां जैती वन आमी चल्ल्या देखून आमकां एक नांव येता काय वर की आमी थंय पावलीं बेगीन, आमी थंय पावलीं, काय बरी यात्रा जाली, हें पळोवंक येता काय? आमी तरेकवार लोकांक भेटूंक येता काय थंयसर? वो तरेकवार एक जागरण कशें आमी करूंक येता काय? ना. पूण ही यात्रा म्हणल्यार कितें भाशेन आमकां भावार्थाची यात्रा, आमच्या संबंधाची यात्रा, भोगसण्याची यात्रा, एक उपासाची यात्रा, एक भावार्थाची यात्रा, एक बोरमासा दितली यात्रा की आमी सगळीं आखी पवित्र सभा गोंयची एका मनान आसा, एकवटान आसा, एकचारांची येता. कोणाच्यान आमकां हात लावंक जावचो ना. जे भाशेन जेजूक त्या देंवचारान नाडूंक जावना, कित्याक जेजू देवाची कृपेन वाडटलो. तेच भाशेन आमी ही यात्रा चलतना देवाची कृपेन वाडलेलीं आसता, देवाच्या मोगान वाडलेलीं आसा, देवाच्या भोगसण्यान वाडलेलीं आसा. देंवचारान आमकां पयस करूंक जावची ना. नो वन कूड टच अस बिकॉज वी आर वन.
आमी देवाची कृपेन वाडटा त्या म्हाड्यांत आमी आसा कित्याक आमच्या जिवितांत कोश्ट आसात आमच्या जिवितांत जायते एके भाशेन आडकुडे आसात ही यात्रा चलतना हे सगळे कोश्ट आडकुड्यो आमी ह्या पांयांत वाटेन आमी चलता आनी देवाक आमी भेटयता आनी देवा लागीं मागता सायबा आमकां तूं राखून दवर आमच्या जिवितांत आमकां तूं एकवटान दवर आनी ही यात्रा भाव भयणो सफळ जातली जाल्यार जेजू भाशेन आमी उपास मागणे करून हो काळ आमी सारूंक गरजेचो बोक्षणे करून मागण्यात रावन बरें कुंसार करून बरें प्राचीत करून हो काळ आमी सारुया आनी आमचे कुटुंब भाग्योन करूंक वावरुया आमचे कुटुंब मागण्याचे करूंक वावरुया आमचे कुटुंब खुशालकायेचे करूंक वावरुया आमची पवित्र सभा जिवाड करुया दुसऱ्या धर्मांक एक नामणो कसो करुया एक देख जावया आनी तेन्नाच आमची पवित्र सभा देवाची कृपेन बोलवली जातली भाग्योन जातली पवित्र जातली एक आपोस्तोलीक जावंक पावतली एक कातोलीक जावंक पावतली आमची पवित्र सभा एके भाशेन खुशाल जावंक पावतली आयज असलेंच देणे ह्या पयल्या शुक्राराक आमी मागतना ही आमची जिविताची यात्रा ही आमची 40 दिसांची यात्रा जी आमी सुरू केल्या ती आमकां सगल्यांक जेजूच्या जिवनपणांक भाग घेवंक आदार करतली आनी आमकांय ह्या सगळ्या वायटा विघ्नांतली ह्या पातकांतली आमकां जिवत करूंक एक नवी जिवाड पवित्र सभा परिशोधेची सभा एकचाराची सभा सहभागिलीपणाची सभा एक मिसांव दाखयतली सभा जावंक आमी पावतले असलेच देणे भाव म्हाका आनी तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयज हांव बापा लागीं मागता सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणांतल्यान आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता प्रतिमेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणेच्या सासणांक देवाक सोय सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान पण आमकां दिला तो सोरो तुका भेटयता धाक बालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणेच्या सासणांक देवाक सोय मुजापूर बायच्या भयणी भावने मोच्यान तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें हिस्सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राचीत काळाच्या सरवणीची ही बलिदान आमी आयज तुका भेटयता ही यात्रा आमी सुरू केल्या हे यात्रे वरवीं आमकां सगळ्यांक तुज्या पुताच्या जिवनपणाचे भागीदार कर आनी यात्रा उपासाची यात्रा बोरवाशान बोललेली यात्रा मोगाची यात्रा ही बोक्षणाची यात्रा फळादीक जावंक आमकां सगळ्यांक तुज्या एकचारान आनी एकवटान राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या वायट वनावण्यांक दमावंक आमकां अदीक सुडसुडायन बोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासऱ्याच्या देवा नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोषान समारोपांक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर काळ सुरू फावो करताय तुज्या आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आमच्या पेल्याचे उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीता आमी समोर ओपता ताचे वरवीं आमकां नवीन जिवीत मेळ्ळां ताचे वरवीं आमचे भितर तुजे पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय देखून देरुता भक्त्या सांगाती तुजे मोगाचें कीर्तन आमी एकाच ताड्यान गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलादच्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय
सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोसमोरोंचो सुबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली गोनोबान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसळी मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo to ya. Jesu melo, Jesu Shivon sala. Jesu novian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाचो आमी आयज उडास करता. सायबा हे वेळार सगळ्या पिढे शेणेंतलो ताका राख आनी सांबाळ. तुजी पेकोणी ताका फाव कर आनी ह्या प्राचीत काळान अदीक ताका तुजे कुरपेन बेसो आनी भरमूण आनी परतून नव्यान ताणें आपले वावर सुरू करूंक परतून नव्यान आपल्या पोरचे सांगता ही भावार्थाची यात्रा चलोवंक ताका तुजे सुडसुड्यान भर म्हूण आमी मागता. फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबाक, सिम्यांव आमच्या आदारी बिस्मांक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोती मेलोल्या सगळ्या सोमेसांक अदीक आमची मोगाची जी मरून गेल्या त्या वेळार तांचो आमी उडास करया. सायबा तुजें परसोडीत मुखामळ पडूंक तांकां फावो कर. आमा सोमेसांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावलेलीचे बापा हे वेळार दया कर. ह्या मिसान वांटो घेतल्याची आत्मीकतायेन तांकांय सगळ्यांक तुजे कुरपेन बेसांव आनी भर. तांकांय सगळ्यांक तुज्या पिडे शिणेंतली निवार. तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांनी निवार. आनी ही यात्रा प्राचिताची सुरू केल्या. ही यात्रा उपासाची, बोरवशाची, मोगाची, मागण्याची, दोणवणेची ही यात्रा एके भाशेन कुरपेची जावं. ही यात्रा तुज्या मोगाची जावं. तांकां सगळ्यांक तुजे जाणबायेन गिन्यानान बुदीन वाडय. सायबा जी पिडींत आसात कोसोता त्या वेळार तांकांय ही यात्रा पेकोणीची यात्रा जावंक सगळ्यांक तुज्या आदीन आमी करता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाडला सायबा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आतां ती आयताराक आमच्या गोंयांची यात्रा जावची आसा, पांय वाटेची भावार्थाची यात्रा ही सफळ जावंक जायत्या लोकांनी फुडें सरून पांय वाटेन जावं उपास मागणी करून धडमण करून हो एकचार आमी खुणावंक ही यात्रा सफळ जावंक आमी ही यात्रा तुज्या हातीन घालता. आंकवार बारी देवाची माई सांगाती बायगून जुजे तुजो मोगाचो पोती बायगून धरून ताणी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बायगून फ्रांसीस शाबेर बायगून जुजे वाज हांचे बरोबर सायबा सास्त्रीच्या सुखान आमकां वाडो दी. ताणी सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
बाबून हो प्राचीत काळ म्हाका तुमकां सगळ्यांक फायद्याचो जावं. हो प्राचीत काळ एक मोगाची भावार्थाची भोगसण्याची एक दडवणीची आनी खरी भाशेन उपासाची ही पांय वाट जावंक ही यात्रा जावंक आमचें जिवीत जे भाशेन जेजून आपल्या बापाच्या आदीन केलें ताच्या मोना प्रमाणे ताचे येवजणे प्रमाणे ही संवसारांत वाट चलो आमी ही वाट चलूंक आनी एका दिसाक सासणेच्या सुखाक आमी पावूंक आमी सगळे वेळार ह्याच भावार्थान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकतांव. तूं आमकां तुजे उदार काकलीतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेत शांती सरांकाल तुमचे सोवे आसूं. ह्याच भावार्थ विश्वासान मोगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. शांती आसूं, शांती आसूं, शांती आसूं, शांती आसूं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले. आमकां शांती. इश्ट देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोमया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय आनी ह्याच मार्गाचेर मागणी करून उपास जळमूण करून सासणेच्या सुखाची वाट तूं म्हाका पावशी कर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा ह्या पवित्र गुटांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या काळार आमचे पिडेस ओतम्यांक तूंच काकलुतीन दिताय ती वखद सफोडायन घेवंक आमची मनां ओदीक आयती कर आनी जिविताची वाट चलोवंक तूं आमच्या सांगाता राव. ही आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पवित्र देव बाप आनी पोत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पिडेवंताच्या देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात ही प्राचीत काळाची वाट, ही परिशदेची वाट, भावार्थाची वाट आमकां आत्मीकतायेन सुफोडाय करूंक आनी देवाची कुरपीन मोगान भोगसण्यान आमी वाडूंक ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.